आदले भारतीय जनता पक्ष शिवोले मंडळाचे वांगडी विश्वजीत परब हांणी ब्रेस्तारा आम आदमी पक्षात प्रवेश घेतलो। पर्रीकराचे विचार मुखार व्हरपाक आम आदमी पक्षात प्रवेश घेतला म्हण विश्वजीत परब हांणी म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हज्या बरोबर आसा आमचे शिवोलचे फुडारी बाब उमेश कोलवालकर, तशेंच म्हजे उजवे बाजूक आसा बाब विश्वजीत परब। तुम्ही मुद्दामून पळयलां आसतलें जेन्ना दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आयिल्ले तेन्ना पार्टी भितर कांयशे लोकांनी प्रवेश केल्लो। बाब शुभमान प्रवेश केल्लो जो शेल मेनावली आंदोलनचो फुडाकारी आशिल्लो। त्याच बरोबर पणजेचे एक्स कॉर्पोरेटर मिसेस भारती हेबले सेल्वीन तशेंच हेर वांगडी पार्टीन प्रवेश केल्लो। त्याच बरोबर परवाच्या दिसा काही शेड्यूल्ड कास्टचे जे लिडर असले केपें तालुक्यांतले तांचोय पार्टीन आमच्या प्रवेश जाल्लो। आतां अशें दिसूं येता की सगळे गोंयकार आम आदमी पार्टीक एक्सेप्ट करता। वेगवेगळ्या स्तराचे लोक पार्टीक जोडपाक सोदता, तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। हांव परत एकदां तुमच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की आम आदमी पक्ष हो एकूच ऑल्टरनेटिव्ह आसा जो काँग्रेस तशेंच बीजेपीक लढो दिवं शकतले। तांचे भ्रष्टाचारचे सरकार जे आसा ते बंद करपा खातीर केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जो म्हणटात आमी, एज्युकेशन जावं शिक्षण जावं भलायकी ते फुडें व्हरपाक आम आदमी पक्ष हो एकूच पर्याय जाल्लो आसा। बाब विश्वजिता पार्टीन प्रवेश करपाक तुमचें स्वागत आसा। फुडें बाब विश्वजीत तुमचें स्वागत आसा। 12 तारीख पर्यंत हांव भारतीय जनता पार्टीचो शिवोले मंडळाचो सक्रिय मेंबर आसा। हांव भारतीय जनता पार्टीक रिजायन जावन आम आदमी पार्टीक आयज जॉयन जाता। हेचे एक दोन कारणां तुमकां दिता। पयलें म्हणजे जेन्ना आमचो आम आदमी पक्षाचो डेप्युटी सीएम सिसोदियाजी जेन्ना गोंयांत येयले तेन्ना तेंच्यांनी एक उलो मारलेलो की जे गोंयचें स्वप्न आमचे पर्रीकरजी जेणे पळयल्ले ते पूर्ण करतले जाल्यार खरोखर कसलोच भ्रष्टाचाराचो सरकार न येता, सगळे डेव्हलपमेंट करपाक लागून। आनी म्हाका तेचे हे आवडलेले, त्या एक उद्देशान हांव आयज आम आदमी पक्षान प्रवेश करता। आनी दुसरो एक गोश्ट म्हटल्यार रोल मॉडेल ऑफ दिल्ली। आयज खरोखर दिल्ली सरकारान आम आदमी पक्षाचे तिसरो फावटी निवडून येयल्लें सरकार आसा। आनी आयज तेंचे जर कार्य पळयशे आमचे केजरीवाल सरकारचे कार्यान हांव खरोच भारावून गेल्लो आसा। आनी अशेंच म्हाका दिसता की आमकां जे पर्रीकरजीन शिवोलेम डेव्हलपमेंटाचे जे स्वप्न दाखयल्ले, जावं ते रस्ते आसूं, उदीक आसूं किंवा लायट आसूं, हे खरोखर अपूर्ण आसा। आनी लोक इतले त्रास काडटा की हे स्वप्न पूर्ण करपाक लागून आयज हांव स्वताहून आम आदमी पक्षान आयज प्रवेश केल्लो आहा की लोकांक आयज स्वयंपूर्ण शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक तरी स्वयंपूर्ण जावनी म्हणून रस्ते, लायट आनी उदकाचो तर भयंकर पर्याय आसा। शिवोलेन तुटवडो आसा। म्हाका इतलें सांगपाचें हे दिसता की हांव आयज आम आदमी पक्षान प्रवेश करता ह्या दोन गोश्टींक लागून। एक रोल मॉडेल ऑफ दिल्ली आनी मनोहर पर्रीकरचे जे स्वप्न आसले ते खंय तरी आम आदमी पक्ष गोंयांत येवन जर पूर्णता करता जाल्यार म्हाजो तांकां पूर्ण पाठिंबा। हांव नेटान जोमान आम आदमी पक्षाक शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करतलो।